कितें ल्हानविकाय की हो जेजू जियेलो ल्हानविकाय भाशेन हो आमचो आस्कारी सांव फ्रांसीस सावियर ल्हानविकायच्या पावलांनी चल्लो आनी आयज म्हाका आनी तुका इगोजमात उलो मारता आमचे जिवितान आमी ल्हानविकाय फकत नियाळ करूंक न्हू पूण ती अनुभवंक आमी एक्सपिरियन्स करूंक तितलेंच अनुभवकूय न्हू पूण आमच्या जिविताची चाल खालतिकायेची सांग गरजेची आयज आमी पळयता संवसाराक कुटुंबाक समुदायान जायतें बरें जालां डेवलप जालां त्या बरोबर वायटूय भितर सरलां आनी बारीक तर सुटकावेन आमी तर मन दीत जाल्यार आमी पळयता हें सगळें जाता एक वायट जाता तें खालतिकाय ल्हानविकाय दिसना आमचे मदें जावं आमच्या भुरग्यां मदें जावं आमच्या तरणाट्यां मदें जावं आमच्या वडिलां मदें आनी हेका लागून जायते घाये ह्या समाजाक घडोवन येयल्या आनी समाजाक घडटना म्हाका आनी तुकाय हे घाये घेवचे पडटा मोगाच्या बाब आयच्या संवसाराक पिकोवणी आयच्या संवसाराक बरवांचो वर आयच्या संवसाराक उडवाड दितलो जाल्यार हांवें आनी तुवें ही ल्हानविकाय सुरू करूंक जाय आमच्या जिवितान आमी पळयता जेजूच्या जिवितान देव तो देवाचो पूत आपले ल्हानविकायेन आपले खालतेकायेन तेणें विचून काडलें आपणून जल्माक येवंक बेल्या शारान गोरवांच्या गोठ्यान तेणें पॉलासीन येवंक जातालें जल्मान घेवंक पूण तेणेन हालतिकायेन हो विचून काडलो गोरवांच्या गोठ्यान दाखोवंक की सोडवणदार ह्या संवसाराचो खालतो म्हणटकूच आमी तेचे पाटलावदारी खालते रावंक